जाका स्वताक जे कंजंक्टिवायटीस जाला, सोरायज जाला, ताणें प्रिकॉशन घेवंक जाय की तो आपल्या दोळ्याक हात लावप आनी खंय बाबा तर हात लावंक वचूंक जायना, कित्याक आतां हांवें खंयच्या दाराक हँडलाक टच केलें आनी कोणें येवन ताका टच केलें आनी ताणें दोळ्यान घालें मागीर तशें स्प्रेड जावप. सो हँड सॅनिटायझर दवरूंक जाय, परत परत क्लीन करूंक जाय, दोळ्यान उदक मारपाक जाय. दुसरे जे लोक आसा जांकां हें जावंक जायना तांणी हळशीत न्ही, म्हणजे कंजंक्टिवायटीस जाता तेन्नाच न्ही, हळशी सुद्दां म्हणजे कामांक काम करतना किंवा स्कुलान दोळ्यांक आपले हात लावंक जायना केन्नाच. कित्याक आमचे जे बोटां आसता पळय, आय थिंक इट इज वन ऑफ द आफ्टर द माउथ न्ही, ओरल कॅविटी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डर्टियस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. इतले ते बॅक्टेरिया इतले व्हायरल आसा, तुम्ही डायरेक्टली जेन्ना टच करता तेन्ना ते इन्फेक्शन डायरेक्टली वता. एट द मोस्ट तुमकां जर खाज येता किंवा चोळूंक जाय, तुमचो हँडकर्चीफ घेवा किंवा एट द मोस्ट न्ही इवन अशें सुद्दां रब केलें जाता, म्हणजे नॉट विथ द फिंगर टिप्स. इट इज व्हेरी तू तो हात लावले का दुसरे कडेन वतले. बरोबर. आणि बॅक्टेरिया आणि व्हायरस सगळे कडेन आसा. आतां हांव हांगा बसला, हांगा आमच्या डेस्कार सुद्दां बॅक्टेरिया व्हायरस आसा, हांवें ते टच केले दोळ्याक लायले तशें इन्फेक्शन जावं. सो सिंपल सामकें मेजर, अशें कितें कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट सायन्स ना. दोळ्याक हात लावं नाका, कांयच जावचें ना. घरा कडेन एकट्या मनशाक कंजंक्टिवायटीस येवं, दुसरे 2 जाणांक येवं, तशें तुमी अशें आमी समोरा समोर बसले म्हणून ते स्प्रेड जावचें ना. फक्त जर हात दोळ्याक हांवें लायत जाल्यार ते स्प्रेड जावप.